नमस्कार. आम्ही आज सध्या घाटेश्वर नगर म्हापसा कोल्हे घाटेश्वरचे देऊळ आहा त्या रस्त्याचेर आमी काल राती स्टुडंटान एक न्यूज घातिल्ली. ह्या रस्त्याचेर ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा त्यो फ्लक्च्युएट जाताल्यो. काल राती जो फ्लक्च्युएट जाताल्यो आयज 5:30 पर्यंत त्यो लायट्यो फ्लक्च्युएट तश्योच चालू जाताल्यो आनी 7 सुमार आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगाच्या लोकल्सा कडल्यान म्हायती मेळ्ळा. 7 सुमार ज्यो लायटी आसा स्ट्रीट लायट त्यो फ्लक्च्युएट जाताल्यो त्यो बंद पडिल्ल्यो आसा आनी त्यो सारक्योच बंद पडिल्ल्यो आसा. आतां आमी त्या स्पॉटार पाविल्ले आसा आनी ह्या टायमार रातच्या टायमार स्ट्रीट लायटीची हांगा जे हे करता ट्रॅवल करता तांकां गरज आसता. आतां ह्या टायमार हो रस्तो आहा सगळो काळखाच्या साम्राज्यान पसरिल्लो आसा आनी हांगा जे ट्रॅवल करता चलता तांकां खूब त्रास जाता. आता कितके दीस जाले ही तर जाल्यार खूबच दीस जाले. कितके दिसांनी एकूच हेचे लायनीचे ते बीन कितें 1-2 पेटां सकाळां पेटात ना सगळे. काल राती कितें जालें? लायट्यो पेट्टो नासल्यो असं रातच्या मागीर आमी भायर सरना भंय दिसता रे. लायट्यो पीक बी जाताल्यो कितें जाताली सकाळ बसून आसली पीक जाताली. ओके. आनी आतां रात जाल्ली आसा आतां लायट्यो ना. आतां ना ते पळयना कितें काळोख ते केन्ना गरज आसता तेन्ना लायट्यो ना. हय भंय दिसता मरे भायर सरपाक. आतां आमी ते घाटेश्वराचे पेट्टा म्हणून आमी आपल्या पासयेक मातशें वयता दिसता. ओके. हांगा न्हू हो आतां कितले 2-1 म्हयने जाले हो हेच पेटना फोकसूच पेटना आनी कोण पळोवपाकूय येना आनी कांय ना. तशेंच स्ट्रीट लायटूय आसात हय त्योय पेटना. राती पेटताल्यो सगळ्यो पाका जाताल्यो. सकाळ पर्यंत पेट्टाली. ही पेटाच ना 2 म्हयने जाले. ते स्ट्रीट लायट आहा पळय सकाळ पर्यंत पेट्टाली आनी रातची केन्ना मेन गरज तेन्ना पेटाच ना. आतां पावसाचे दीस आहात. हांगा समज अपघात जायत हेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जबाबदारी घेतल्या काय? स्थानिकांची मागणी आसा की जितल्या बीन ह्यो लायट्यो आसा त्यो स्टुडंटां खातीर संरक्षण होता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.